फोंडेच्यान पणजे ट्रॅव्हल करता आसतना मदींच हांगासर पयलें की फर्मागुडी जे ट्राफीक सेल आसा थंयच्यान मातशे मुखार म्हाड्डोळ वता त्या वटेन एक झाडाची फानी हायवेचेर पडिल्ली। मातशें म्हणल्यार रावन पळोवया की कोणाक तरी ह्या गजालीची मात तरी परवा आसा काय कितें। एक सुद्धा गाडी हांगासर रावना, सगळे रस्त्या सायडीच्यान जंय वाट उरलेली थंय सायडीच्यान गाडयो काडून वचपाक लागले। हांवें चिंतलें की आतां म्हणलें रावन फायदो ना, हांवें बेगीनच्या बेगीन जे फोंड्या फायर स्टेशन आसा तांकां कॉल केलो की तेंच्यांनी हांगासर येवन ती जी फानी पडल्या ती क्लियर करची म्हणून। फर्मागुडी खंय सारकें? फर्मागुडी ह्या आमचो ट्राफीक सेल आसा न्ही, हय ट्राफीक सेला कडल्यान आतां म्हाड्डोळा वता आसतना। हय ओके हय लागींच आसा थंय। हय तेन्नाच आमी पळयलें की एक हांगासर भुरगो रावलो आनी तेणें जी फानी पडलेली हायवेचेर ती तेणें क्लियर केली। आमी तेजे कडेन गेले आनी तेजे कडेन उलयले, तेजें नांव जाणा जावन घेतलें। तेजें नांव आशिल्लें सोमनाथ, जो कुंकळ्या म्हाड्डोळा हांगासर रावता। भाई नांव कितें तुजें? नांव कितें? आं सोमनाथ। सोमनाथ खंयचे भाई तुमी? खंयचे? हांगा म्हाड्डोळ कुंकळ्या। म्हाड्डोळ कुंकळ्या, ओके, बरें काम करता तुमी। आमच्या देशाक तशीच गोंयाक अशा बऱ्या नागरिकांची गरज आसा जे अशा तरेन स्वताचो विचार न करता लोकांचो विचार तेणें केलो। तो स्वताची गाडी सायडीच्यान काडून वचूंक शकतालो जशे बाकीचे लोक गेले, पूण तो स्वता हांगासर रावलो आनी तेणें जी फानी हायवेचेर पडलेली ती तेणें क्लियर केली। थोडे लोक कमेंट करतले तूं व्हिडिओ काडच्या परस तुवें ताका मदत कित्याक करूना काय म्हणून, पूण जर हांवें हो व्हिडिओ काडून आशिल्लो जाल्यार सोमनाथा सारके जे आमच्या गोंय राज्यान बरे नागरीक आसा ते आमी तुमच्या मुखार हाडपाक पावचे नाशिल्ले, म्हणून हांवें हांगासर तेजो व्हिडिओ काडलो जाणे करून जो सोमनाथ जेणे हांगासर एक बरें काम केलां तेका आमी तुमच्या फुडल्यान हाडपाक पावले। जे फोंड्या फायर स्टेशन आसा म्हाका दिसता तेंचीय तोखणाय करूंक जाय। फोन करतकीच एक 5 मिनटां भितर ते हांगासर पावले आनी फुडलें जें काम आसा जे उरलेल्यो फानी तशेंच जो रस्तो क्लियर करपाचें काम आतां फोंड्याचे जे फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस आसा तेजे स्टाफ सद्या करता।